नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आज सायबर सुरक्षाचे 7 उपाख्यानांतू आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांणी. डॉक्टर अनंत प्रभू तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. आज तुम्ही फुडल्या उपाख्यानात सांगिल प्रमाणे आज तुम्ही वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड्स म्हणून सांगताची म्हणून सांगिले. ह्या विचार करताना आमकां कसं मना येता म्हळ्यार आमी मस्त पुरा जाहिरात पळोवन आसताची, एडवर्टायजमेंट पळोवन आसताची. घरान तो बसून काम कराय, या घरांत एक गृहिणी असता, हाऊस वाईफ असता, तिका सांगताची तुम्ही घरकडे बसून महिन्याक 30,000 कमाई सुवेत म्हणून. हांव लेखता तुम्ही ह्याच विशयार उलोवचार आसाची म्हणून. सो एक फर्स्ट कसं म्हळ्यार मस्त जनांक एक मतंत असता. मुगेल घरकडे एक लॅपटॉप असला रे म्हाका एक 1 लाख रुपये म्हयन्याक आरामसे अर्न करू शकता. इथं म्हणजे तसं ऍड्स पळोवन असतात. अर्न रुपीज 1 लाख पर मंथ फेसबुकार येता असता. सो युजली कसं जाता म्हळ्यार आता आमी खंयचे एक ऍप आमगेल फोनांत इन्स्टॉल करतना, फॉर एग्जाम्पल व्हॉट्सॲप आसचें पुरो, इंस्टाग्राम, खंयचे ऍप तुमी इन्स्टॉल करतना त्या ऍप तुमकां मस्त परमिशन्स दिता. फॉर एग्जाम्पल गॅलरी परमिशन, फोटो परमिशन, GPS परमिशन, कॅमेरा परमिशन, कॉन्टॅक्ट परमिशन, अनेक एक परमिशन तर निमगे कसं म्हळ्यार SMS परमिशन. सो म्हाका एकल्या निमगेल सर SMS परमिशन इथं निमगीत सरता OTP म्हण OTP मात्र नाही तर निमगोचे तुक्का टाइम एक्स की रोल एक्स ऍड दाखोवका म्हण ते निमगोचता. म्हाका करतू जाय न्ही सर, टाइम एक्स की रोल एक्स SMS दाखोवन कशें कळटा म्हणलें तूं खंयचे ऍपाक SMS परमिशन दिला रे. आतां आमी खंय जो वताची आमगेल कार्ड स्वायप करताची केल सतना 300 रुपीज स्पेंट, युअर अकाउंट बॅलन्स इज 15,000 रुपीज म्हणत. जो अनेकल्याक युअर अकाउंट बॅलन्स इज 20 लाख रुपीज म्हणत. 15,000 रुपीज म्हण आयला का टाइम एक्साचे ऍड येता. 20 लाख अकाउंट आशिल्ला का रोल एक्साचे ऍड. सो तांणी कसं करता म्हळ्यार तुमकां प्रोफायलिंग करताचे. एक पिरामिडान तूं कळटा तुमगेल अकाउंट बॅलन्स पळयल सतना तुम्ही पिरामिडांत खंय आसताची म्हण कळटा. बॉटम ऑफ द पिरामिड की, मिडल ऑफ द पिरामिड की, टॉप ऑफ द पिरामिड की, ते निश्च म्हणून वहीलचे ते निश्च आशिल्लांका ते लुई विटॉन आसचे पुरो ऑल ब्रँड्स आस पळय ताचे पुरो ऍड्स येता. आतां एक एकल्या अकाउंटांत 5,000 रुपये आसला रे ताका BMW चे ऍड जीव गेला रे याना. इथं म्हळ्यार BMW ऑयल चेंज करूक तुमकां 50,000 रुपये. सो तशें आसतना तांणी कसं करता म्हळ्यार टार्गेटेड ऍडव्हर्टायजमेंट्स करूक तांणी हें करता. सो सिमिलरली आता एक मनशाल्या अकाउंटांत मस्तूण अमाउंट आसला रे ऑटोमॅटिकली तांकां असल ऍड्स येवचे सुरू जाता. खंयचे ऍड म्हळ्यार वर्क फ्रॉम होम अँड एस्पेशली पोस्ट कोविड मस्त वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन एक्झिस्टिंग कंपनीज दिता आसता. सो फूड येता एक वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार एक कसं पळय एक नवेची म्हण आशिल्लें. बट आतां इट हॅज बिकम नॉर्मल. इथं म्हळ्यार कंपनीज आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी. तुम्ही त्या ऑफिसात येवन काम करचे बदलाक घरा दाखवून केला रे दे आर सेविंग लॉट ऑफ मनी ताची ते करता आसतात. बट युजली वर्क फ्रॉम होम कोण ऑप्ट करता म्हण पळोवका. नंबर 1 हाऊस वाईफ्स. इथं म्हळ्यार तांकां तांगेल बामणान दिवचे दुड्डू युजली पावना. सो दे वॉन्ट टू अर्न मोर मनी. सो ताचे खातीर वर्क फ्रॉम होम. सेकंड स्टुडंट्स. आणि बामणान दिवशी पावना म्हूण मात न्ही, बामणान अर्न करचे उणशे साध्यते आसा. करेक्ट, दॅट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. ताका जाऊ तितलो तो दिवन आसचे पळय. बट आतां कसं जाता म्हळ्यार आमी आतां पूर जन सोशल लाईव्स लीड करता आसताची. आमी इंस्टाग्राम पळयल सतत आमकां नमनमने फीड्स येता. आमगेले क्लासमेट्स आल फीड्स येता. तांतू तिगेलेचे क्लासमेटाने कसले एक लायक 3,000 लिपस्टिक घेतला आसतले, 20,000 बॅग घेतला आसतले, नवे ड्रेस. सो ह्या पुरा तांणी करता जाल्यार इन्स्टेड ऑफ बर्डनिंग द हजबंड तांणी कसं प्रिफर करता म्हळ्यार हांव चिके अर्न करून कोर म्हणून मे बी दॅट इज वन ऑफ द रिजन. सेकंड स्टुडंट्सांक अर्न वाईल दे लर्न ताजे कितें तांणी वर्क फ्रॉम होम म्हळ्यार मस्त फ्री टाइम आसता तांगेलो. थर्ड मून लायटिंग म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. मून लायटिंग म्हळ्यार आतां हांव एक कडेन काम करता आसता बट अलॉंग विथ दॅट
हांव अनेक कडेन काम करचें इता म्हणल्यार इता तांणी करता म्हणल्यार एक्सपेन्सीस मस्त जाता सो एक सोर्स ऑफ इनकम पुरो जना पावना एस्पेशली स्कूल फीस हें तें पळय सो मून लायटींग आमी युजली मून लायटींग आमी झोमॅटोन पळयताची स्विगी झोमॅटो सो एकलो सकाळीं ताकून सांजे ते एक कडेन काम करता 7 गंट नंतर तो ही स्टार्ट्स गोइंग टू डेलिव्हरी कोर अर्न्स बट ಸ್ವಲ್ಪ जन त्या करनाची घरा बसून करू का बट प्रॉब्लम कसं जाता असं म्हणल्यार या वर्क फ्रॉम होम एक व्हडलें एक स्कॅम जाला ते स्कॅम येता म्हळ्यार मस्त जना कळला अंतू मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा स्कॅम करूक सो मोस्ट सिंपल हांव सांगता जाल्यार तुमकां एक ऍड येता तुम्ही फेसबुकार गेल सत्तन कशी ऍड येता म्हळ्यार आमी गुगलार सर्च करनासता फर्स्टाकच आमी गुगलान तो पार्ट टाइम इनकम सेकंडरी इनकम आमी अशें सर्च करता गुगल कसं करता म्हळ्यार तसले ऍड्स तुमकां दाखयता आसता आणि गुगल काही ऍड व्हेरीफाय करना आता पाय तुमकां एक ऍड घालका म्हण जाल्यार तुम्ही गुगलात दुड दिल्यार तांणी ऍड घालता तितलेची बट ते जेन्युइन की नाही की फ्रॉड की तितले बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन तांणी करनाचे सो ताचे निमित्त कसं जाता म्हळ्यार आतां कोणा जावका पळय ताका ते ऍड येता ते ऍड पळयत जाता ताका बारीक खूश जाता तो क्लिक करता क्लिक कोर न्हू मोस्ट कॉमन स्कॅम सांगता हांव क्लिक केल जातना ताका एक टास्क दिताचे सो तो कुशेर पाप ते टास्क करता आसता ताका दूड दिताची ते टास्क केले जातना दूड दितना ताका भारी खुश जालें पळय हांव अर्न केलें दूड म्हणून तांणी मागीर सांगताची पळय तूं आतां इतलो टास्क केलेलो तुका इतलें दूड मेळना तूं ते काम करी तूं लेवल 2 केल्यार तूं एक 15,000 हांगा डेपॉझिट दवरका ते डेपॉझिट दवरून तूं ते टास्क केल्यार तुका डबल अमाउंट मेळटा म्हणून आणि तू बाहेर येता रिफंड करता दुड्डू कसले वाढलं सो दिस इज वेअर द प्रॉब्लेम स्टार्ट्स तो आता इन्व्हेस्ट केलं सत्तना ते गेल तर दुड्डे गेले टास्क केले एफर्ट्स गेले एव्हरीथिंग इज गॉन अते खंयचे एक कंपनी असा लायक आमकां ऍड आयली कुडले त्या कंपनी ऑथेंटीक गी नाही गी म्हणून कशें पळयत तर भारी कष्ट पळोवच्याक देर आर सर्टन प्लॅटफॉर्म्स एक फायवर म्हण एक प्लॅटफॉर्म आसा ते फायवरान तूं तांणी लायक कंपनीज येवन टास्क दिताची आनी थंय तुमकां ते केले जातना तुमकां अमाउंट मेळटा नंबर 1 सेकंड ऑथेंटीक आसचे पुरता कंपनी बट इलिगली असचे चान्सेस आसता फॉर एक्झाम्पल पयर एक टास्क दिलेले ते टास्क ती कसं म्हळ्यार तांणी एक वर्ड फायल पेटयला तातूंत मस्त कमेंट्स आसा ही गेल काम कसं म्हळ्यार कमेंट्स पेस्ट करचे आता आमी कितले की व्हिडिओज पळयतात तातूंत मस्त कमेंट्स येता लायक कमेंट्स आमी इलेक्ची कसं म्हळ्यार जॉन पळय कितलो फॅन आसा दीज आर ऑल पेड कमेंट्स आय थिंक टुडे एक सुपरस्टार धू एक स्कॅम पळय म्हळ्यार तीन ओपनली सांगला की कितले की जनांक पॉझिटिव्ह कमेंट्स घाली हांव तूं कितले दूड दिता म्हणून ओके ते कोण सुपरस्टार म्हणून तुम्ही पळयाची बट दिस इज हाऊ इट इज सो ऑल सच थिंग्स हॅपन सो पयर एक सिच्युएशन कसं म्हळ्यार एक क्लिक 25,000 रुपीज पर मंथ काम मेळटा म्हणून ती भारी खुश जाली तिगेल काम इतलेची युट्यूब व्हिडिओज लाईक करचे कमेंट करता सो तांणी कसं करता म्हळ्यार दोन्ही फायल्स पेटयताची एक फायलान तू युट्यूब लिंक्स असता आणि एक फायलान तू कमेंट्स असता सो एक लिंक ओपन करका वन लिंक त्याची कमेंट कॉपी करका पेस्ट करका अनफॉर्च्युनेटली ऑल द कमेंट्स आर इन अरेबिक लँग्वेज सो ती कसं म्हणून बघता ती अशी करता आशिल्ली विदिन नो टाइम शी गॉट अरेस्टेड IT ऍक्टान ते 66F म्हणून एक ऍक्ट आसा सायबर टेररिझम सो ती कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार ISIS आसपण आयसीस तांगेल व्हिडिओज ती लाईक करता आशिल्ली कमेंट करता ती गोतम्याची पाप कसले म्हणून बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज कॉन्टेंट्स वर टेररिझम रिलेटेड कॉन्टेंट्स त्या देखून आम्ही कसले काम करतना ते कसं नाही म्हणून पळोवका फॉर एक्झाम्पल कोणीचो तुमकां एक टास्क दिवं चान्स आसतले एक डेटा या डेटा वयर तुम्ही काम करता म्हणून ते कसं डेटा म्हणून आमकां गोतना दॅट डेटा मे बी ऑर्गन हें आस पळय डोनेशन हें करतले ते सेल करता पळय तांगेल डेटा आसचे की पुरो सो यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट त्या देखून आमी खंयचे पार्ट टाइम वर्क करतना त्याचे कंपनी चेक करता कंपनी चेक करची कशी
झौबा कॉर्प म्हणून एक वेबसाईट आसा. ते झौबा कॉर्प वेबसाईट कोणी गेला रे त्या कंपनी नाव घालतात ते घालसतना त्याची कंपनी हिस्ट्री येता केन्ना इनकॉर्पोरेशन जाल्लें कितले डायरेक्टर्स आसाची तांगे टर्नओवर कसं नाही हे पूरा डिटेल्स मेळटा. ते एक पट पळोवंक आमी खाली वेबसाईट पळोवची न्ही. म्हळ्यार वेबसाईट कोण कसो जो त्या वेबसाईट कोरता. सेकंड ह्या कंपनी कितले टाइम दखून आसा म्हणून पयरी म्हाका एक मेसेज येयलें वर्क फ्रॉम होम म्हणून म्हगेल्या काम येईल तांणी बट म्हगेले इतले अमाउंट घेतले म्हणून खंयची वेबसाईट एक पट दाखय म्हणलें. तीन वेबसाईट म्हाका पटयलें. दॅट वेबसाईट वॉज रजिस्टर्ड इन ऑक्टोबर 2023 म्हळ्यार स्कॅम करूंक एक वेबसाईट केलेलें तें. सो सेकंड आमी वेबसाईट पळोवंक. थर्ड मिगेल फ्रेंडान सांगलें म्हणून आमी जॉईन जावं ಚೆಕ್ ह्या पूरा ಪಾನ್ಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಳ್ಳಾರಿ ನೀನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಒಂದು 2 ಜನರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಕರ್ತಾಚಿ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ತಾಚಿ ನನಗೆ 25,000 ಬಂದಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಮಂಚಾಂಗ ನಮ್ಗೆ ತಾಚಿ ಆಮಿ ಅಮೌಂಟ್ घालताची ಅಮೌಂಟ್. आता मी कंचे एक पळक बलमनीशी कितलेगी कारणांतर ती कामावरची जायनातिले अशा साध्य आसा ती एक क्वालिफाईड जावन आसतली घरकडे बसून म्हळ्यार घरकड सुकून भायर जायना म्हणून मात्र घरकडे बसून काम करत नवे म्हणून ती दिसच्या पुरो कितलीगी पंता तेन्ना तांणी कसं कोरक तेन्ना तांणी कसं कोरत म्हळ्यार ऑथेंटिक वर्क फ्रॉम होम मस्तच ऑप्शन्स ना म्हणून सांगतना हा त्या तांणी काम करत. नंबर 1 सो तसल वेबसाईट्स आवश्यक. आता आमगेले प्राईम मिनिस्टरान एक तसल एक पोर्टल ओपन केलं वर्क फ्रॉम होम म्हणून. सो त्या पोर्टला दाखवून काम करचे जो खंयची एक लायक वेबसाईट आसा ऑथेंटिक कंपनीज मस्त कंपनीज तांणी कसं करता म्हळ्यार अमेझॉन येता पुरो तांणी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दिताचे. सो तसल लायक कंपनी दाखवून काम केल्यार देर इज नो प्रॉब्लेम एट ऑल. वर्क फ्रॉम होम करची तप्पू नाही बट आम्ही त्या खंयची कंपनी काम करताची आणि कसं काम करता ते म्हणून आता एक नाही आता तू सांगलं ना ते काय अमेझॉन असो कोण आणि ते पुरा काम तसं एक होड कंपनी काम करता म्हणून आता कोणी होड कंपनी नाव सांगू नो फ्रॉड करतास म्हणजे कशी कळतं नाही त्या वेबसाईट वतना कळतं नव्हतं तांकां. आता तांणी अप्लाय करूंक तांणी एक ईमेल दिताची वेबसाईट दिताची त्या amazon.com म्हणून नाम म्हणून जाल्यार इट इज अ फ्रॉड म्हणून जाल्लो. तांणी एक अनेक कंपनी दाखवून दिला रे एक अनेक पयरी लास्ट टाइम कसं जालें म्हळ्यार मस्त जनाक टास्क बेस्ड तांणी फॉरेन फोन करून या करचे टास्क दिलेले पुरा फ्रॉड म्हळ्यार फॉरेन चंगेल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स कॅप्चर करूंक. सो असल पुरा टास्क दिता तांणी. सो आमी एक सान अमाउंट अर्न करूं वचून लायफ लॉंग जेला मागीर स्पेंड करचे न्ही म्हणून. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल. आनी पक्कनी कसले तांकां एक डाऊट आसा या वय की नाही म्हणून 1930 नंबर आसा नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर ते कॉल करून तांणी चेक करत या जेन्युइन कंपनी की फेक या रियल की नाही म्हणून तांणी सांगताची तांणी व्हेरीफाय करून येस की नो म्हणून तांणी एक पट ग्रीन सिग्नल दिवन जाल्यार वचत. आता तुम्ही त्या वेळ सांगले कसं म्हळ्यार SMS तांणी येता आमकां म्हणून आता SMS येना तशी राबोवच्या DND डू नॉट डिस्टर्ब टाईप कसले सेटिंग करू जेतगी आमकां पळय DND स्टार्ट स्पेस DND 1909 तुम्ही सेंड केल्यार तुमगेले DND ऍक्टिवेट जाता बट DND येवचे बल्क SMS सांग मात्र बट आमी ऍक्च्युअल SMS एक मोबाईल नंबर दाखवून अनेक मोबाईल नंबर येना तशें करूं जायना आमकां. सो तांणी रियल नंबर दाखवून पेटो चान्सेस आसता. अँड वन इम्पॉर्टंट पॉइंट आमी कसं उडगास दवरता म्हळ्यार मस्त एक रिपॅकेजिंग स्कॅम म्हणून एक येता म्हळ्यार तुम्ही घरांत बसून असताची तुमगेल घरकडे एक कोरियर येता त्या कोरियर तुम्ही ऍड्रेस चेंज करून अनेक कडेन पेटोवका म्हणून दीज आर ऑल ड्रग्स. हा सो तांणी कसं करता म्हळ्यार डायरेक्ट त्या पर्सनाक तांणी सेंड करपाची इथं म्हळ्यार ते सेंड केल्यार तो ते सिरकून पडता म्हणून तांणी कसं करताची A दखून B दखून C येवची तशी. सो you become the mule. So आम्ही भारी केअरफुल जावन आसका नंबर 1. सो एनी वर्क फ्रॉम होम स्कॅम आम्ही आयडेंटिफाय करता जाल्यार फर्स्ट रेड फ्लॅग कसं म्हळ्यार तांणी तुमकां अपफ्रंट एक अमाउंट पे करायची म्हणटाची. सो तुम्ही त्या करता जाल्यार यू हॅव टू पे सो मच. नेवर जॉइन सच कंपनीज बिकॉज दे आर ऑल फ्रॉड. एनी कंपनी दॅट रियली वॉन्ट्स टू गिव अ जॉब आमकां तांणी असले अपफ्रंट तांणी हें करनाची. अँड टेलिकॉलिंग मस्त जनाक घरा बसून आता तुम्ही मेक माय ट्रिपाक ते पुरो कॉल करा तुम्ही करता ना तो घरा बसून वाचते त्यामुळे तुमकां ते व्हेकल साऊंड हे पुरो आयकता. सो तांणी घरा तकून करचे. तुम्ही टेलिकॉलिंग करता जाल्यार कराची
बट खंयची विशयार उलयता असं म्हण एक पट पळयाची कसं इल्लीगल विषय या त्या पुरो टेलिकॉलिंग जाला रे दय कोर तसल वचन आता तुम्ही तावळ एक सांगल्या टेररिझम हाका बढोतरी दिव तसल एक हे आशिल्लें म्हणून आता तसल पुरो आसल्यार हांकां कशें कळटा म्हळ्यार कितलींय जनांक बेसिक इंग्लीश मात्र येता नतल्यार तसल म्हळ्यार बेसिक लँग्वेज स्किल्स मात्र आसता तांकां कसलें रक्षण करूंक कसलें लॉस गी नाही लॉ ना तांकां कसलें ना इथं म्हळ्यार फर्स्ट कसं म्हळ्यार तसले विंगड कॉन्टेंट आयला रे आता आमगेल्या फोनान ते गुगल लेन्स म्हणून एक ऍप आसा त्या लेन्सा तुम्ही एक पट ओपन केला रे त्या लँग्वेज ते ट्रान्सलेट करून दाखयता एक पट पळयत ना आमी कसं करता आसाची म्हणून जाऊ तितली विंगड लँग्वेज विंगड कंट्रीज बरो करू वचू नाकाची तुमकां वाजूचे जाऊचे तुमकां कसं म्हणून कळची मात्र काम करा दुड्डू मेळटा म्हणून तसल प्रोजेक्ट घेवची नाही नंबर 1 सेकंड तुम्ही ते गुगल ट्रान्सलेटान एक पट पळयला तुमकां कळटा ते वैकीन म्हणून मद्रास हायकोर्ट रूलिंग प्रकार मेसेज फॉरवर्डिंग इज इक्वल टू एंडोर्सिंग फॉरवर्डिंग मात नाही लाइकिंग आहे आता पక్కనే तुम्ही कसं लाईक केल्यार ते एंडोर्सिंग म्हणू जाता तदकुन कंचे व्हिडिओ लाईक करचे टास्क करता पळयता कंची व्हिडिओ तुम्ही लाईक करता असच म्हणून कंचे अकाउंट दाखवून तुमगेले अकाउंट दाखवून केल्यार यू आर एंडोर्सिंग इट म्हणून जाता सो ಸ್ವಲ್ಪ केअर घेऊ काय पुरो विषय आता मी गेले अखेरीच प्रश्न कसं म्हणारी आता एक वर्क फ्रॉम होम स्कॅम असो कोण आमकां रक्षण करून घेवका जाल्यार तुम्ही तांकां कसं एक सजेशन दिताचे नंबर 1 ऑथेंटिक कंपनीज दाखवून मात्र करायची एक पेपर ऍड आईल म्हणून त्या पेपर लायक पेपर ऍड आयला आम्ही ह्या करताची ना इथं म्हळ्यार तवळ सांगील म्हणके पेपर आरसच्या पुरो इंटरनेट आरसच्या पुरो टीव्ही रसच्या पुरो खंयचे ऍड घालतात त्यांनी ऑथेंटिकेशन आणि व्हेरिफिकेशन करतात ऍड आईल म्हणून त्यांनी पोस्ट कोण सरताचे आणि त्यांनी व्हेरी क्लिअरली सांगताची आम्ही रेस्पॉन्सिबल नाही सो ताकाची आम्ही बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन करचे काम आमगेलं पेपर आईल म्हणून त्यांनी केला म्हणून लेखू नकाची नंबर 1 सेकंड जाऊ तिथले अमाऊंट दिवची कामाक वचू नकाची थर्ड एक काम करता तुम्ही काम करताना फर्स्ट मंथ जल सतन तुमका ऍक्च्युअली अमाऊंट मेळका बट तो दिना सेकंड मंथ नंतर दिता म्हणून सांगल्यार दय कोरनु तसल कामाक सर्व नकाची त्यामुळे त्यांनी काम करता असता तुमगेला ऍक्च्युअली बट दे विल नॉट पे यू द मनी अँड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टंट त्यांनी तुमका फर्स्ट दुड्ड दिताची दुड्ड दिवन जाता रे त्यांनी सांगताची तू हे काम करी म्हणून करता त्यांनी सांगतात तू त्या मिस्टेक केला त्या मिस्टेक सम करता जाल्यार तू इतली पेमेंट करता म्हणून नो ते दोन भायर याची त्यामुळे तुम्ही सम केला रे त्यांनी दुड्ड येवचे साध्य आसा इतलो वेळू वर्क फ्रॉम होम स्कॅम हाजी विषयी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हण मागता